सो आमी सुरवातेक मागणें करुया. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. अर्गा तुका बापा ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर. महिमा तुका देवा. ह्या जाग्यार जी कोण येयल्या ती बेश्टी अहींच येवंक ना, पूण तुवें तांकां एक एकल्याक आपयल्याय आनी तुजो प्लान तांच्या जिवितान तुज्या उतरा प्रमाणे तांकां दाखोवंक ती हिंगर सगलीं आहा. तुजें उतर शिकोंक, तुजें उतर जावन आसा सत, आनी तेंच सत आमकां सुटका दिता. तुजें उतर म्हणटा जंय दोगां वा तेगां आहा म्हजें हाजीरपण आसा. वय दोनया आमी तें सत मानता की तुजें हाजीरपण ह्या जाग्यार आसा. आनी जें उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सोदता तें म्हजें उतर न्हू, पूण तुजें उतर दोनया. आनी तूं कंप्लीट कंट्रोल घेता म्हूण ह्या सेशना खातीर आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता. आनी जें एक एक उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सोदतलें तें तुज्या पवित्र रोगतान तूं सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. थँक यू जिजस. हालेलुया. हें मागणें आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. खंय आहान सगलीं? आहान बरीं? प्रेज गॉड. जेन्ना आमकां कोण विचारता न्हू कोही आहा, आमी कितें म्हणपाक जाय? आमी आशिर्वादीक आहान. आशिर्वादीक आहान न्हू आमी? कोहे आमकां कळटा आशिर्वादीक आहा म्हणून? देवाच्या उतरांतल्यान न्हू? देवाच्या उतरांतल्यान आमी आशिर्वादीक आहा म्हणून आमकां कळटा. खंयचें उतर आमकां सांगता? एफिशियन्स 1:3. सगळ्यां कडेन बूक आनी पेन आहा? बरोयात. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. सो हिंगर कितें म्हणटा? ब्लेसिड बी द गॉड एंड द फादर ऑफ आ लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. ब्लेसिड म्हणल्यार कितें? आशिर्वादीक न्हू? बी द गॉड, देव बाप ऑफ आ लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. तो कोणाचो बापूय? जेजू क्रिस्ताचो न्हू? हू हॅज ब्लेस्ड अस इन क्रायस्ट. म्हणजे ताणें आमकां आशिर्वाद दिला ताज्या पुता उद्देशी. विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. कितें म्हणटा? विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. एवरी म्हटल्यार सगळें येयलें? ती म्हणटा थोडेच बेसांवां दिल्या आमकां? सगळीं बेसांवां दिल्या, रायट? इन द हेवनली प्लेसीस. आनी खंय आहान ती बेसांवां? स्वर्गार. स्पिरिच्युअल म्हटल्यार स्वर्गार आहान. आमकां ती दिसती पडटा? ना न्हू? पूण आमकां देवाचें उतर दिल्लें आहा न्हू? तें उतर जेन्ना आमी आमच्या तोंडानसून उलयता आनी आमी बावार्थान सत मानता तेन्ना कितें जाता? तें उतर घडोवन येता. हेज्या पयलीं क्लास सिस्टरीन घेतलेली न्हू? कितें शिकल्या आमी? हां? जायतें शिकल्या, पूण कितें शिकल्या? जेजूचें उतर सदांच बरें. कोणें सांगलां जेजूचें उतर बरें न्हू म्हणून? जें एक एक उतर पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आहा तें सगळें बरेपणाचें. कांयच अहें ना की वायट. पूण आमकां सोजमणी ना म्हणून आमकां कितें दिसता? तें उतर थोड्यांकूच चलता, तें उतर म्हाका न्हू, कितें येता सगळें वायट तें देवा कडसून येता. पूण देवान जेन्ना आमकां रचलें तेन्ना सगळें बरें तेंच बऱ्याकूच रचल्यान. प्रेज गॉड. कोण एकलो तरी सांगात न्हू कितें शिकल्या ती आमी पयले क्लासीन? कितलें शिकयलां सिस्टरीन? नोट्स बरोवंक ना कोणें? बरयल्या? मागीर कितें शिकले आमी? एक तुमच्या काळजाक कितें लागलां वा तुमी कितें बरोवन दवरलां तुमी नोट्स पासून उकडून सांगो येता.
प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो हांव एक क्वेश्चन विचारता. ओके, आमचो फुडार कोणाच्या हातीन हा? आमचो फुडार कोणाच्या हातीन हा? व्हेरी गुड. हेंच शिकयलां न्हू भयणीन. सो कॅन वी गो टू जोशुआ 1:8? प्रेज गॉड. ओके, जोशुआ 1 वयच्या पयलीं आमी हे सगल्यांक सजमणी मेवली. कितें म्हणटा उतर? की आमी आशिर्वादान भरल्यान न्हू, सगळ्या बेसांवांनी भरल्या. भरल्या न्हू? ओ आमकां दिश्टी पडना म्हणून आमी स्वत मानूंक जायना? आमकां केन्ना ती दिसणेक येतली? जी बेसांवां देवान आमकां ऑलरेडी ब्लेसींग करून दवरलेली आहा ती आमकां केन्ना दिश्टी पडटली? देवाचें उतर आतां भयणीन म्हटलां न्हू जोशुआ 1:8, जेन्ना आमी ते उतराचेर नियाळ कोत्ता, जेन्ना आमी ते दीस रात आमच्या तोंडांतल्यान उलयता, तेन्नाच आमकां जें कितें सगलें आहा आमकां खबर आहा म्हणून, पूण तें बेश्टें तशें येवचें ना न्हू. आमी संवसारा उतरां उलयलीं जाल्यार येतले? देवाचें उतरूच उलोवचें पडलें. ताका लागून जोशुआ 1:8 म्हणटा, दीस बूक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट फ्रॉम युअर माउथ. हें जें पुस्तक आहा, कसलें पुस्तक तें? लॉ म्हटल्यार कितें? लॉ कायदो न्हू. कायद्याचेर चलता ही सिस्टम. देवाचें उतर, देवाची सिस्टम सगळें कायद्याचेर चलता. भयणीन कितले बरे भशेन एक्सप्लेन केला न्हू कसलो कायदो आहा तो. ट्रॅफीक हितून कसो कायदो चलता, कसले कायदे आहा. तेच भाशेन देवाचें उतर जावन आसा एक कायद्याचेर दवरलेलें. दीस बूक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट फ्रॉम युअर माउथ म्हटल्यार कितें? हें देवाचें उतर, ह्या कायद्याचें उतर जें आहा तें आमच्या तोंडार दीस आनी रात आसूंक जाय. पूण आसा काय? आहा? कित्याक सिस्टर विचारताली तेन्ना हांवें आयकलां कोण एकदांच वाचता ही बूक बायबल 2 फावटी. दिसाक आमकां कितलीं वरां आहा? म्हाका दिसता 24 आहा, तुमकां 20 हा? 24 आहा न्हू सगळ्यांक? सो 24 वरां आमी कितें करूंक जाय? तें आमचेर दवरलेलें आहा. आमी जेन्ना कितें काम करता तेन्ना आमी तें उतर म्हणोंक जाता. आतां बायलां जेन्ना किचनान आसता, सिस्टर तूं रांदता न्हू किचनान, तेन्ना तें उतर घालून त्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाता. ओ तें उतर आमी एक उतर घेवन आमी तें तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाता पोतून जाता न्हू. हें न्हू की 24 वरां म्हटल्यार फकत उतर घेवन आमची दुसरीय कामां करपाक जाय आनी तें उतरूय आमच्या तोंडार ओंठांचेर आसपाक जाय. फकत रातचेंच म्हटलां न्हू पवित्र पुस्तकांत. केन्ना म्हटलां? दीस आनी रात. डे एंड सजमणी मेवता आमकां हा सांबाळून. फॉर एग्जाम्पल एक मायपाय आहा, धाकटें भुरगें आहा, आमी त्या भुरग्याक सांबाळून पळयतात न्हू. ओ तें भुरगें चलोंक लागता तेन्ना आमी कितें करता? तेका हेंच रस्त्यार सोडटा, तेजी कॅर घेता न्हू. तेच भाशेन हें देवाचें उतर आमी इतली केअरफूल आसपाक जाय, आमी चतूर आसपाक जाय. तें उतर आमकां कितें सांगता? तें उतरांतल्यान आमकां कितें सजमणी मेवता? बी केअरफूल टू डू अकॉर्डिंग. केन्ना आमी केअरफूल आसतलीं? जेन्ना आमकां खबर आहा न्हू तें उतर कितें म्हणटा, तेन्नाच आमी तें उतर कितें म्हणटा तेंच करतलीं न्हू. आनी खबर ना जाल्यार कितें करतलीं आमी? सजमणी ना म्हणून आमी दुसरेंच करूंक पावतात न्हू. पूण जेन्ना आमी केअरफूल रावता टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दॅट इज रिटन इन इट, म्हळ्यार जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आहा तें आमी जेन्ना आमी तेजी सजमणी घेता, आमी तेजेर नियाळ कोत्ता, तेन्ना आमकां कळटलें तितून कितें बरयलां आनी तें बरयल्या प्रमाणेच आमी आमची चाल चलतलीं न्हू. पयलेच फावटी जावचें ना, प्रॅक्टीस जाय.
प्रॅक्टीस जाय न्हू. आतां कोण फर्स्ट टायम येयल्या, कोणाक तें उतर सारकें लागलां पयल्या सेशनान, पळयत रावत जाणा कोणाक कितें जाय पळय तें, तो मनीस कितें करतलो, त्या उतराचेर नियाळ करतलो, मॅडिटेट करतलो, कितें शिकयलां तें रिवायज करतलो. रिवायज म्हटल्यार कितें, शिकतलो. आनी पळयत रावत आमकां तितूनसून भितरलें आनीक आनीक आमकां शिकयता, आमकां आनीक डिपर रेवलेशन दिता. प्रेज गॉड. फॉर देन, ऐका आतां सारकें, फॉर देन गॉड वील मेक युअर वे प्रॉस्परस. फॉर देन God will make your way prosperous. You. Who's that you? Praise God. Thank you, Jesus. So, जेन्ना तूं केअरफूल रावताय, तें उतर कितें सांगता, तें उतर कितें तुका सोजमणी दिता, तें उतरा प्रमाणे तूं तुजी चाल जिविताची बदलताय, जें कितें वांकडें आसलें तें उतरा प्रमाणे तूं चलोंक सोदताय, तेन्ना तूंच म्हणटा, तूंच, देव म्हणना, देव म्हणटा, तूं म्हणटा, यू वील मेक युअर वे प्रॉस्परस अँड देन यू वील हॅव गूड सक्सेस. वय न्हू. फॉर देन यू वील मेक युअर वे प्रॉस्परस अँड यू वील हॅव गूड सक्सेस. पूण आमकां कितें जाय, आमकां प्रॉस्पेरिटी जाय आनी गूड सक्सेस जाय. हें नाका. तें जातलें जावचें ना न्हू. पयलें सुरवातेकूच सांगलां, देवाचें उतर म्हटल्यार एक कायदो आनी त्या कायद्याचेर चलता. सो आमी मेडिटेट करिना, आमी दीस रात तेजेर नियाळ करिना, पूण आमकां खाली जाय आमी प्रॉस्परस आनी गूड सक्सेस आसलेलो जातली. जावची ना न्हू. सो कितें करचें पडलें आमकां, उतराचेर नियाळ. आनी केन्ना फकत दिसाक एकदांच रातचोच न्हू, न्हिदोंक वयच्या पयलीं बरी म्हाका न्हीद दी आनी सकाळीं हांव बरे भाशेन उठल्या पुरो, म्हाका बरो दीस दी, अशें म्हणटात न्हू आमी, म्हणटात. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो कितलें आहा न्हू तितून शिकपाक त्या एका स्क्रिप्चरान. पयले सुवातेर तें उतर दीस आमच्या तोंडारूच आसपाक जाय. पूण आमी कितें करता, जेन्ना सिट्युएशन येता आमच्या जिवितान, ओ कितें प्रॉब्लम येता, तो भार घेवन आमी भोंवतात न्हू, आनी दिश्टी पडटा न्हू घेवन भोंवता म्हणून कहो मनशाच्या तोंडार. कित्याक तो मनीस आसना, तो मनीस फकत त्या भाराचेरूच आहा, आपल्या जिवितान कितें चालू आहा पळय तेजेर. पूण देवाचें उतर एक सांगता, देवाचें उतर म्हणटा, हें जें पवित्र पुस्तक आहा तें तुमच्या तोंडार आसपाक जाय आनी तुवें तेजेर नियाळ करपाक जाय दीस आनी रात. पूण दीस आनी रात आमी कितें करता, आमचे प्रॉब्लम्स, आमचे सिकनस, आमचे सिट्युएशन, आमचे सगलो भार संवसाराचो, तो भार आमकां घे सांगला, घे सांगूंक ना. पूण आमी कितें करता, आमची सिस्टम ती अप्लाय करता. आमकां दिसता कितें, आमी तो भार घेतल्यार तो भार आमचो आवू जातलो ओ अदीक वाडटलो न्हू. प्रेज गॉड. सो आतां सिट्युएशन येतकूच आमी कितें करपाक जाय, देवाचें उतर तोंडार आमच्या आसपाक जाय दीस आनी रात. तेन्ना आमी चड आनीक आनीक तेजेर नियाळ करता, तेन्ना आमकां कळटलें देवाचें उतर कितें सांगता. आनी तें देवाच्या उतराच्या सांगण्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलतलीं. बेश्टीच चलची ना, पूण आमी एक तें डिसिजन घेवपाक जाय. आमी एक आमच्या मतीन एक निर्णय घेवपाक जाय. आमी तो निर्णय घेयना कांयच जायना. आमी तर आजुनूय रावल्या की देव कोत्तलो देवाक उलो मारता, जाल्यार आमकां कांयच मेळचें ना. कित्याक देवान ऑलरेडी केल्लें आहा आनी सगळीं आमची बेसांवां स्वर्गार आहात, ती आमकां दिसती पडटलीं. जाल्यार आमी पयलें कितें करूंक जाय, देवाचें उतर उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आनी कितें शिकल्या आमी, त्या ब्रदरीन सांगलें, आनी कितें शिकलें आमी सिस्टर. हा, आदाम आनी एवेचें कितें शिकल्या.
जेन्ना आमकां उतर खबर ना तोच आमच्या जिवितान सैतान येता आमकां नाडूंक. आदामाक सांगलेलें देवान न्हू खायनाका म्हणून, पूण सैतान कोणाशी येयलो? एवे कडेन येयलो. आनी एवेन कितें केलें? कित्याक केलें तिणें? कित्याक तिका सोजमणी आहली ती प्रेजन्सान देवाच्या, पूण ती त्या टायमार कितें आली? आल्ली. आमच्याय जिवितान आमी आलतात न्हू जायते फावटी. कित्याक आमी आलतात? कित्याक हें उतर ना. हें उतर तर जाल्यार सैतान जितले फावटी येता आपले थॉट्स घेवन, आपली चिंतनां घेवन आमच्या मोतीन, तेन्ना आमी चतूर आसतलीं. बाबा हें जें कितें येयलां तें देवा कडसून न्हू. आनी आमकां वळखोंक जातलें कितें? देवाचो आवाज आनी सैतानाची फोट. सैतान येता फकत आपली फोट घेवन. आनी तो कित्याक येता फोट घेवन? जॉन 10:10 कितें म्हणटा? सैतान येता फकत चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. पयलो येता तो चोरूंक, मागीर तो मारून उडयता आनी मागीर तो इबाड करता. तो जावन आसा तेजो मेन खेतू. ताका नाका आमचें बरेंपण जाल्लें. ताका लागून न्हू जेन्ना आमी उतराक बसता, देवाचें उतर शिकता, तेन्ना तो कितें कितें आमच्या मोतीन चालूच दवरता. कित्याक? ताका नाका आमकां ही सोजमणी मेवल्ली. कितें म्हणटा? द थीफ कम्स ओनली टू स्टील एंड किल एंड डिस्ट्रॉय. थीफ कोण जावन आसा? चोर कोण? सैतान. सो देवाच्या उतरान म्हणटा सैतान येता फकत कितें करूंक? चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. आनी फुडें कितें म्हणटा? आय केम दॅट दे मे हॅव लायफ एंड हॅव इट अबांडंटली. हांव कोण? दुसऱ्या स्टेटमेंटान म्हणटा कितें? आय केम. आय कोण तो? जेजू. जेजू कित्याक येयलो? आमकां सुभामपणी जिवीत दिवंक, सासणीक जिवीत दिवंक. पूण तो कित्याक येयल्लो? चोरूंक. पूण तेज्या उपरांत कोण येयलो? जेजू. आनी तो जेन्ना येयला तेन्ना आमकां तो सुभामपणाचें जिवीत, बरेपणाचें जिवीत घेवन येयला. पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा. जेन्ना तो फोटी घेवन येता तेज्या फोटीक आमी पडटात ओ कितें? तेज्या फोटीक तर आमकां पडोंक नाका जाल्यार आमकां देवाचें उतर शिकचें पडलें. देवाच्या उतरारूच तीर रावचें पडलें. देवाचें उतर कितें सांगता तें नियाळ करचो पडलो. जेन्ना आमी त्या नियाळान आसतात न्हू देवाच्या उतराचेर, तेन्ना सैतान आमकां थॉट्स घेवन येवचो ना. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर सोडून आमच्या जिवितान कितें घडटा तेजेर नियाळ करता तेन्ना सैतान आनीक ओदीक ओदीक येता आमच्या जिवितान. तो येता पूण ताका परमिशन कोण दिता? आमीच दिता न्हू. तो येता आमच्या मनान. करेक्ट? मनान येता न्हू. मागीर त्या मनान येता चिंतना ताका अग्री कोण जाता? वय कोण म्हणटा? आमी न्हू. सो आमी तर ना म्हटलें आनी देवाच्या उतरारूच तीर रावली जाल्यार ताका आनीक चान्स पडटलो आमच्या जिवितान घुसपडी करपाक? ना न्हू. सो आमी खंय चुकतात? तेजो आवाज आमी नोको आजून पासून वळखोवपाक. आमकांय घडटा पूण मागीर पवित्र आत्मा आमकां एक कन्विक्ट करता. हें जें कितें येयलां तें सैतानाचें. कळ्ळें न्हू? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आतां आमी वचया जेनेसीस 1:1. हें रिविजन आं. सिस्टरीन कितें शिकयल्लें पळय तेजेर. सो हिंगर कितें म्हणटा? इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड द हेवन्स एंड द अर्थ. कितें म्हणटा? सुरवातेक थावन देवान घडलें. कितें घडलें? पयलो जोडलो स्वर्ग आनी संवसार. हेवन म्हळ्यार स्वर्ग न्हू. पयलो स्वर्ग आनी संवसार. सो हें आतां आमकां कितें दिसती पडटा तें सगळें घडलेलें आहा न्हू. आनी तेच्या उतरा प्रमाणेच घडलां. ओके. सेकेंड म्हणटा दी अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉयड. प्रितूम कशी आसली पयली? दी अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म. ताका आकार नासलो. एंड वॉयड एंड डार्कनेस वॉज ओवर द फेस ऑफ द डीप. सगळ्याक काळोख आसलेलो.
काळोख आसलो न्हू. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. पवित्र आत्मो ही आसलो, खी भोंवतालो उदकाचे वयर बोवाडे मारतालो न्हू. प्रेज गॉड. थर्ड वन. And God said, देवान कितें म्हटलें? Let there be light. And there was light. So देवान कितें म्हटलें? उजवाड दी. पूण देवान पयलें कितें पळयल्लें? काळोख पळयल्लो न्हू. तेणें म्हणूंक जाय आसलें न्हू काळोख उजवाड जा म्हणूंक जाय आसलें न्हू. पूण तेणें कितें म्हटलें? हा, लेट दे बी लायट म्हटलें, उजवाड जा म्हटलें. कित्याक म्हटलें तो हें? कित्याक देवाकूय खबर आहा सिस्टम कशी चलता पळय ती. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण आमच्या जिवितांत आमी कितें म्हणटा? आमी बरी ना. एक पिडात तर आमच्या जिवितांत येयल्या जाल्यार कितें म्हणटा? आमी बरी ना म्हणटात ओ म्हणनात? ओ आमी 1 Peter 2:24 म्हणटात, जेजू तुज्या गायांनी आमी सारकी बरी जाल्यांत म्हणटात. आतां म्हणटात. पूण जी कोणाक खबर ना ती कितें म्हणटात? कितें उलयतात? दीस आनी रात देवान सांगलां आपल्या उतराचेर नियाळ कर. पूण आमी कसलो नियाळ करता? आमच्या दुयेसाचेर, आमच्या प्रॉब्लमाचेर, जे कितें येता आमकां आडकोळी तेजेर. पूण त्या टायमार आमी कितें करूंक जाय? देवान जे भाशेन म्हटलें उजवाड जा ते भाशेन आमकां कितें जाय तें आमी उलोवपाक जाय. पूण खरेंच आमी उलयतात काय? ओ आमकां दिसती पडटा तेंच आमी सत मानून आहात. दिसती पडटा तेंच सत मानतात न्हू. कित्याक आमी ती आमची एक सोयी, आमची चाल जाल्ली आहा. पयलें पळय आनी सत मान. पूण देवाची सिस्टम कितें? तूं पयलें सत मान की तुका मेवलें म्हणून. पूण संवसार म्हणटा ना 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 तूं तें सत मानिना काय. सैतानूय येता आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक भितर सोदता तो येता. ना 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 तेंचें आयकना काय. ते उतराचें कांय आयकनाका. म्हाजें आयक. पयलें पळय आनी मागीर सत मान. पूण तोहें तर आमी केलें जाल्यार कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत येतलें? आमी कितें करपाक जाय? आमी आदी फुडेंच आर्गां दिवपाक जाय. सत मानूंक जाय की आमकां तें आमच्या जिवितांत मेवलें म्हणून. ही जावन आसा देवाची सिस्टम. हें जावन आसा स्वर्गीची सिस्टम. प्रेज गॉड. तेकाच लागून देवानूय म्हटलें न्हू. नाल्यार देवूय म्हणटा आसला रे काळोख तूं उजवाड जा. कितले फावटी आमकां जेन्ना आमच्या घराब्यान कितें न्यूज येता आमी कितें उलयतात? आमचे प्रॉब्लम उलयतात न्हू. तुमी उलयनान दिसता न्हू. देवाचें उतर फकत जोशुआ 1:8 म्हणटात तुमी न्हू. वय प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. म्हणना पासून जाल्यार आतांसून सुरवात करात. जोशुआ 1:8 हें देवाचें उतर फकत आमच्या जिबेर आसपाक जाय. आमच्या ओठांतसून भायर सरपाक जाय. कितले वादळ मोड आमच्या जिवितांत येयले पासून जाल्यार आमी हालोंक जायना. एक झाड केजेर धरलेलें आसता. झाड केजेर घोट आसता. मुना वरे न्हू. मुना आनी माती न्हू. जोरी तो ती मुना वयल्या वयर आहा तेका माती ना. कितें वादळ मोड येयलें जाल्यार तें झाड पडटा न्हू. तेच भाशेन आमी जेन्ना आमची मुना घोटना देवाच्या उतरान कितें जाता? मातशें कितें येयलें, वारें येयलें, जोड येयलो, डो पडली. जाता न्हू. आमी तोहींच उठल्यान सगलीं. ही कोण आतां आमची हिंगर भाव भयण आहा देवाची उतर परगोडटात ती सगलीं आमी सांडलेलीं. पूण जेन्ना आमकां सोजमणी मेवली तें आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारान घातलें. आनी आमी आतां आमचें पळयता जिवीत तोहें ना. आदी आसलें तोहें नाच. पूण आजुनूय आमी शिकतात. तो प्रोसेस चालूच आसपाक जाय. थोडे फावटी कितें जाता आमकां दिसता कितें आमचें हिलींग मेवलें पुरो देवाचें उतर नाका जालें काम जालें आनी जालें काबार. पूण तोहें घडटा काय खरेंच तें? तोहें तर आमी चिंतलें आमचें काम जालें आनी देवाच्या उतराक तर आमी इसर घातली जाल्यार कितें जातलें? आमी म्हणटात न्हू आमी जावन आसा देवाचें मंदीर. कितें जाता? सगलें खाली जाता. देवाचें उतर ना भितर.
मागीर सैतान येता पोत्तून आपूण 7 फावटी आनीक 7 फावटी हें घेवन येता आनीक जिवितान आमचे त्रास कोश ताका लागून हें उतर आमी जाता तितलें आमच्या जिवितान बरोवपाक जाय आमच्या आत्म्यांक. आमी सगळीं जेयतात, कितले फावटी जेयतात? हां 4 फावटी? सांग पळय ब्रदर कितले? देमपार आनी रात, रायट? ब्रदर 4 फावटी जेयता? जेयता आसतलो. प्रेज गॉड. सो सकाळीं आमी कितें करता? पयलीं उठच्या उठोन चाव, ब्रेकफास्ट, ओके? मागीर आफ्टरनून लंच, आफ्टरनून लंच न्हू. मागीर टी टायम. आयज च्यायेक कितें खाल्लें तुमी? फोव खाल्ले. बरें आहलें? बरें नाहलें? प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. मागीर आमी रातची जेयतात न्हू, पूण केन्ना आमी ही म्हणटा बाबा आयज नाका जेवण म्हाजें पोट भरलां म्हणटात आमी? केन्ना तूं भायर खावन येता पळय तेन्ना घरचें जेवण नाका नाका न्हू. आतां केन्नाय तूं भायर सरलाय आनी वाटेर तुका कितें दिसती पडलें, येता न्हू खावपाक भितरल्या भितर आयज खाता हांव चल, घरा पावन मागीर जेवंक जाता? तें डिफरंट. तें केन्नाय, तें सदां जायना न्हू, पूण सद्दां आमी जेयतात न्हू टायम टू टायम. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी टायम सगळें आहा न्हू. तेच भाशेन आमचो आत्मो आहा. आत्म्यांक भूक लागना? कसली भूक लागता? देवाच्या उतराची. सो आमी कितें दिवपाक जाय आमच्या आत्म्यांक? देवाचें उतर. आनी जितलें आमी देवाचें उतर आत्म्यांक भरयता तितलें आमी आमच्या जिवितान बरेंपण पळोवंक पावतलीं. आमचो आत्मो आनीक अस्कोत आसचो ना. कित्याक जेन्ना एक आमकां एक बेश्टें अशें कितें सिकनस येयलें जाल्यार आमी कितें जाता? आमची कूड अस्कोत जाता न्हू. जाता न्हू? कित्याक जाता? कित्याक आमकां जायना. आमकां सगळें आमची कूड सारकी बोबाड मारूंक लागता न्हू. आंग दुखल्यार पासून आमचें हां आळसां येता. तेच भाशेन आमचो आत्मोय बुकेता, पूण आत्मो कांयच म्हणना, रावता. केन्ना तुमी आपल्याक तें जेवण दितल्यात काय म्हणून. प्रेज गॉड. सो दोनूय गरजेचें. आत्मीक जेवण आनी कुडीचेंय जेवण. पूण आमचो फोकस चड खंय वयता? कुडीच्या जेवणार न्हू. ओजो सिस्टरीन बरें सांगलां न्हू बिफाचेर. बीफ घडटा न्हू आमच्या घराब्यान तहें. जेन्ना ती सांगताली तेन्ना म्हाकाय खूब नियाळ जालो, कित्याक म्हाज्याय जिवितान तेंच घडटालें. एक वर्स हाडटकूच दुसऱ्यो वस्तू नात, मागीर गे झूज घरान. प्रेज गॉड. पूण आमी शिकतात आनी आमकां एक ह्या शिकोवणे उद्देशी आमकां कळटा एका टायमार आमी खंय आसलेलीं आनी आतां ह्या उतरान आमच्या जिवितान कितलें बरेंपण जालां पळय तें. आनी जायत आहा आनी तें कंटिन्युअस, तेका बंदी घालप ना. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. सो देवान म्हटलें लेट देर बी लायट आनी थंय उजवाड जालो. सो आतां आमच्या जिवितान परिस्थिती येता तेन्ना आमी कितें उलोवंक जाय? उजवाड उलोवंक जाय? उलोवंक जाय न्हू उजवाड? ओ देव उलयतलो? आमी उलोवपाक जाय. सो आतां एक कोश्ट त्रासूच येयले आमच्या जिवितान, एक सिकनसूच येयले जाल्यार आमी कितें उलयतलीं? हां कितें म्हणटा? उजवाड मागतलीं, पूण तें उतरांतल्यान जावपाक जाय न्हू. बेश्टो ठीक कावोक आसलो म्हणून देवान म्हटलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो. आतां आमच्या जिवितान तर एक दुयेंस येयलां, ओके, आमी कितें म्हणटलीं? दुयेंस तूं बरें जा म्हणटलीं? कितें म्हणटलीं? कॅन वी गो टू 1 Peter 2:24? जायते फावटी आमी रॉंग प्रेयर केल्ले आहा न्हू. सोजमणी आसोन पासून आमकां कितलें आगोड जाता की सोत मानपाक तें की जेजून कितें आमचे खातीर खुर्सार केलां पळय तें जाता न्हू.
सो 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा? ही हिमसेल्फ बोर आर सिन्स. तेणें आपल्या कुडीन आमची पातकां तेज्या कुडीन घेतली. दॅट वी मायट डाय टू सीन. आमी पातकाक मोरपाक. अँड लीव टू रायचसनस. आमी तेज्या नितिवंतपणा खातीर जियेपा खातीर. आनी फुडें म्हणटा बाय हीज वुंड्स यू हॅव बीन हील्ड. कितें म्हणटा? बाय हीज वुंड्स यू हॅव बीन हील्ड. पूण आमी जेन्ना मागणें करता तेन्ना कितें म्हणटात आमी? ब्रदर तूं कशें मागणें कोत्ताय? आमी शिकतात सगलीं हांगासर. तुका सकयल उडोवपाक न्हू. तूं सांग तुका कशें मागणें? Heal me. But here the word is saying that you have been healed. So तो मागणें कोत्ता म्हाका बरो कर. आनी देवाचें उतर म्हणटा तुमी बरी जाल्यांत. सो कोणच्यात आसत देवाचें उतर वो हे ब्रदरीचें मागणें? देवाचें उतर. पूण आतां तुका सजमणी आहा? सजमणी येयल्या? सो तूं आतां कितें प्रेयर कोत्तलो? बाय युअर वुंड्स आय एम हील्ड. कित्याक म्हणटा न्हू तेणें सगळे आमचे पातक आपल्या कुडीन घेतले, खुर्सार घेतले. दॅट वी मायट डाय टू सीन. भयण पातकाचेर सांगताली न्हू आमकां आजुनूय सैतान यो नाडटा न्हू आमी पातकी म्हणून. पूण आमी पातकी न्हूय. पातक ते सगळे जेजून आपल्या कुडीन घेतला. अँड लीव टू रायचसनस. रायचसनस म्हळ्यार नितिवंतपण. आमी नवीर वचना. आमी भावार्थान म्हणोंक जाय आमी हांव पातकी म्हणचे भाशेक आय एम द रायचसनस ऑफ गॉड म्हणोंक जाय. आमी नितिवंतपण देवाचें. जेन्ना आमकां तें दुबाव येता मोतीन आमी पातकी तेन्ना म्हणोंक जाय ना आमी आनी पातकी न्हू आमचें पातक जेजून घेतला खुर्सार. आनी आमी कितें म्हणपाक जाय? हांव जावन आसा नितिवंतपण. हांव देवाचें नितिवंतपण. हीं उतरां आमी उलोवपाक जाय. जरी तर आमी पातकी म्हटलें जाल्यार आमी पयलेच सुरवातेक सांगलां कशी सिस्टम चलता देवाची. कायद्याचेर. देवान कशें उतर उजार केलें. काळोख आसलो ती तेणें कितें म्हटलें? उजवाड. तेच भाशेन जेन्ना सिकनस वो दुयेंस आमच्या जिवितान येता आमकां दोतोर रिपोर्ट दिता तो रॉंग न्हू. तो जावन आसा फॅक्ट. आनी तो फॅक्ट चेंज जावंक शकता. चेंज जाता सदांच. पूण देवाचें उतर चेंज जायना. तें काल आयज आनी सदांकाल तेंच उरता. सो जरी तर हें उतर म्हाज्या जिवितान म्हाका बरेंपण दिलां जाल्यार तुमकां दिवचें ना? प्रेज गॉड. पूण आमी ही चुकता तें उलोवपाक चुकता आनी स्वत मानपाक. आमी भावार्थान उलोवपाक जाय. जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत. प्रेज गॉड. कितले फावटी काय म्हणटात आमी? दीस रात तें उतर आसपाक जाय आमच्या तोंडार. म्हाज्याय जिवितान पयलीं हांव खूब फावटी उतराक वयताली. 10-15 वर्सां म्हाजें जिवीत तर पयशें हांव उतराक वयतालें पूण उतर आपणायनासली. फकत लोकांक दाखोवपाक की हांव उतराक वयतां. म्हाका कितें विचारल्यार म्हाका येयनातलें. एक स्क्रिप्चर कितें म्हाका कोणें विचारलो म्हाका येयनातलो. पूण एक उतर म्हाज्या जिवितांत इतलें म्हाका लागलें 2018. तेच्या पयलीं पासून हांव रेगुलर रिट्रीटाक येताली वयताली. आनी सैतान खोशी आसलो कित्याक हांव येताली वयताली न्हू. म्हाका सोजमणी मेवनाली. जेन्ना आमकां सोजमणी मेवता तेन्ना तेजें आनी कांयच शाणपण चलना. तेका लागून उतर जेन्ना कोणूय आमची भाव भयणां येवन हिंगर उतर दिता आमी कान उक्ते दवरपाक जाय आमचे. आमी नोट्स बरोवपाक जाय. कित्याक मागीर आमकां तें उगडास येवंक पासून जाय जाल्यार आमकां सैतान दिवचो ना. कित्याक तेका नाका. तोच टायम आसता बरोवपाचो, एक नियाळ करपाचो, नोट करपाचो कितें स्क्रिप्चर्स घेतल्या. आतां आमकां एक दोतोराचोच रिपोर्ट येता तेन्ना हो रिपोर्ट जावन आसा देवा कडसून की तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत. पूण आमी उलोवपाक जाय. देवाकूय उलोवचो पडलो न्हू काळोख आसलो तेन्ना उजवाड जा म्हणून. सो आमचे भितर तो उजवाड तर येतलो जी आमी काळोखाक सांपडल्यान आमचे भितर तो उजवाडान आमचें जिवीत बदतलें जाल्यार आमकांय तोंड उकडून आमचें तें उतर उलोवचें पडलें.
प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जितले मेरेन आमी उलयना आमच्या जिवितान कांयच जावचें ना. कित्याक आमकां एक सोयी जाल्ली आहा. हांवूय तितूनसूनच म्हाका एक सोयी जाल्ली फकत भार घेवपाक संवसाराचो. पूण जेन्ना हें देवाचें उतर खरेंच म्हाज्या जिवितान म्हाका लागलें आनी तेन्नासून हें उतरा प्रमाणें चलता. केन्ना केन्ना पडटा पूण पवित्र आत्मा आमकां कन्विक्ट करता की तूं कितें करता तें सारकें न्हू. अहें म्हणना की आमी परफेक्ट. आमी कोण परफेक्ट ना. आमी सगलीं शिकतात. आमी कितल्योय रितीर केले म्हणून कांयच जावपाचें ना. जे मेरेन आमी सोत मानिनात देवाचें बरयल्लें उतर कितें सांगता आनी आमी भावार्थान तें उलयना जाल्यार कांयच जावचें ना. प्रेज गॉड. सो देवूय उलयलो म्हणटा आमकांय उलोवचें पडलें न्हू उलोवचें. वो आमी देवाक सांगया तूं उलय आमच्या बिहाफार. आमच्या जिवितान कितें जाय आमकां तें तेका उलोवंक लावया आमी. जावचें ना न्हू. आमी उलोवपाक जाय पूण खरेंच आमी उलयतात. एक सिंपल आमकां हेडेकूच येयली तकली फोडटा जाल्यार आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यान. आमी एक नियाळ करपाक जाय खुर्साचेर जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्यान. म्हाका मायग्रेन हेडेक जाताली 1 वीक 2 वीक कंटिन्यूस हेडेक. पूण जेन्ना म्हाका हें उतर म्हाज्या जिवितान हांवें आपणायलें हांवें देवाचेर जेजूचेर नियाळ केलो खुर्साचेर. हांव न्हिदता उठ्ठाना म्हाका फकत जेजू खुर्सार दिसतालो. थँक्यू जीसस. तो ते भाशेन आमी नियाळ करपाक जाय. हांवें देवा कडेन केन्नाच कितें मागोंक ना म्हाजें हेल्थ. म्हाका मायग्रेन हेडेक आसलेली, म्हाका स्पॉन्डलायटीस आसलेली, म्हाका पांय सुचताले. हांवें कितेंच देवा कडेन मागोंक ना. पूण जेन्ना तें उतर हांवें आपणायलें सगळ्यांतली म्हाका सुटका मेवल्या. थँक्यू जीसस. आमचें काम फकत जेजूचेर नियाळ करपाक खुर्साचेर. आनी जाता तितले आमी उतरान रावपाक जाय. जाता तितले आमची कोण फ्रेंडशीप आहा आमी ती फकत उतरांतल्या मनशां बरी सारपाक जाय. कित्याक तें ना रे कितें जाता तो संवसारान मनीस आहा तो देवाच्या आड तो अग्री जावचो ना. पूण जो मनीस उतरान आहा आनी तूं उतरा बद्दल कितें तेका सांगीत तो मनीस अग्री जाता. म्हाज्या एक्सपिरियन्सान सांगता मायग्रेन हेडेक इज द वर्स्ट हेडेक. हांवें केन्ना मागोंक ना देवा कडेन म्हाका तें हील कर. पूण जशी हांव देवाच्या उतरान भितर सरली देवाच्या उतरान डीप डीप गेली केन्ना म्हाका ते वस्तू ते सिकनेसान म्हाका सोडलें म्हाका कांयच खबर ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमी एक टायम सांडलेली सारकी. आमी अही सारकी बरी अही परफेक्ट नासलेली. आमी आजून पासून परफेक्ट ना. पूण हें न्हू की आमच्या जिवितान कितें त्रास येवंक ना. ह्या सिस्टरीच्या जिवितान कितें त्रास येवंक ना. त्या ब्रदरींच्या जिवितान कितें त्रास येवंक ना. ते त्रासान आमी देवाक फकत वेंगोन रावल्यान. जेन्ना आमच्या जिवितान एक कितें तकली फोडटा वो कितें जाता फकत जेजूचेर नियाळ कर आनी म्हूण जेजू हांव तुज्या गायांनी बरी जाल्या. आर्गा तुका जेजू इतलें म्हूण. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जेन्ना हांव निकती देवाच्या उतरान सुरवात केल्ली म्हाका फकत खुर्सार जेजू दिसतालो. कोणे तरी जेजूक पयला ना न्हू. तुवें चोयला. प्रेज गॉड. म्हाका फकत जेजू आनी हांव ही रडटाली उठोन खाटीर बसून फकत रडटाली. कित्याक त्या टायमार कितें घडटालें म्हाज्या जिवितान म्हाका खबर ना. आनी हांवें केन्नाच शेअर करूंक ना. पूण आयज पवित्र आत्म्यान म्हाका हें शेअर करपाक उगडास करून दिलो. अही रडटाली हांव कित्याक म्हाका जायनातलें. तेणें कितें कोश त्रास भोगल्या आमच्या सगळ्यां खातीर. पूण आमकां कितें करूंक जाय फकत आमी फकत सोत मानूंक जाय भावार्थान. आनी एक दीस म्हाका उगडास आसा म्हाज्या जिवितान आख्खी रात म्हाजी तकली फोडटाली.
ही तकली फोडटाली म्हाजी. हांवें फकत जेजूचेर नियाळ केलो आनी जेजूक सांगलें तुवें कितें भोगलां ही म्हाजी तकली फोडटा ती कांयच न्हू. त्या उपरांत म्हाका आनी केन्नाच तकली फुडोंक ना. मायग्रेन हेडेक आय एम टॉकिंग अबावट. आमचे सगल्यांक जें कितें जाता आमचे कुडीन तें जेजून घेतलां खुर्सार. कांट्याचो मुकूट जेन्ना तेणें आपल्या तकलेर घेतला, आमची तकली फोडटा, सगळें कितें जाता तें तेणें आपल्या तकलेर घेतलां. 2023 वर्सां पयलीं, आयज ओ काल न्हू, 2023 वर्सां पयलीं जेजून घेतलां. पूण आजुनूय आमी कित्याक तयार ना तें स्वत मानपाक? आमचें काम खाली भावार्थान उलोवपाक आनी स्वत मानपाक. जितलें आमी स्वत मानता, जितलें आमी उतर उलयता, तितलें तितलें आमी बरेपण आमच्या जिवितान पळयतलीं. आनी हांवें हें खूद म्हाज्या जिवितान पळयलां. प्रेज गॉड. म्हाकाय सजमणी नासलेली. हांव 5 वर्सां म्हाज्या मायच्या घरा रावताली कित्याक म्हाज्या घोवाच्या घरा ती थोणाय. अहें मत म्हाजें मायंडसेट आसलेलो की थोणा वांयगण, हें वांयगण म्हणटात न्हू कोंकणीन, वांयगण, फाटल्यान शेत फुडल्यान शेत, हें फकत म्हाज्या मोतीन घातलेलें. असल्या जाग्याचेर तूं रावशी सीक पडटलें. आनी हांवें तें आपणायल्लें. आनी 5 वर्सां काजार जातकूच हांव म्हाज्या मायच्या घरा रावताली. पूण जेन्ना एक ब्रदर म्हाज्या जिवितान येयलो आनी तेणें म्हाका एक्सप्लेन केलें 2 Corinthians 10:4-5, म्हाका सुटका मेवली. आनी आयज पासून हांव थोणाय जावं, गरमी जावं, कितेंय जावं, हांव म्हाज्या घोवाच्याच घरा रावतां. की सैतानान आमकां इतली बांदून दवरल्या, घुस्पान दवरल्या, पूण हें देवाचेंच उतर आमकां सुटका दिता. म्हाज्या जिवितान खूब कितें 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 आहा. बरेपण जाल्लें आहा देवाचे उतरां उदेशी आनी जायत आहा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी सगळीं आतां उतर उलयतलीं आमच्या त्रासान, आमच्या कोश्टान, आमच्या सिकनसान, आमच्या दुयेंसान. दुयेंस उलयनाकान पूण जिवीत उलयात. जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या म्हणजे बरीं जाल्यांत. कांयच दुबाव ना तितून. पूण आमचेर दवरलेलें आहा. जोरी आमी शिफ्ट जाता आमचो फोकस देवाच्या उतराक थावन ओ सैतानाच्या फोटीक, तो आमकां फोर्स करिना तूं स्वत मान म्हाज्या फोटीक म्हणटा तो ना. पूण आमीच एक तयार जाता तेज्या फोटीक एक सांगात दिवपाक. कित्याक तयार जाता? कित्याक देवाचें उतर ना खबर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Can we go to Genesis 1:26? सो इंगर कितें म्हणटा देवाचें उतर? Then God said, देवान म्हटलें, let us make man in our image. सो देवान कितें म्हटलें? आमकां आतां मनशाक रचुया. आतां मनीस कहो आसतलो? आफ्टर आवर लायकनेस, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens. सो आपल्या सारकेलो मनशाक रचुया म्हटलें. कोणाक म्हटलें तेणें? अज म्हटल्यार एक मनीस. लेट अज म्हणटा न्हू. अज म्हटल्यार एक मनीस. हा, व्हेरी गुड. सो लेट अस मेक. देन गॉड सेड लेट अस मेक मॅन. मनशाक रचुया. कहो? आपल्या सारकेलो. आपल्या सारकेलो म्हणल्यार आपल्या रुपाचो ओ इन द स्पिरीट, आत्मीक वाटेन. म्हाका जायते फावटी दुबाव येतालो, देवान तर म्हाका आपल्या भशेन रचला जाल्यार हांव तेज्या भशेन दिसता काय? पूण तें भायलें दिसलें न्हू, आमचो आत्मो. लेट अस मेक मॅन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लायकनेस एंड लेट देम हॅव डोमिनियन. कितें म्हणटा? तेंकां अधिकार. कोणाक?
मॅन, पूण आमी आमच्या जिवितान कोणाक दिता अधिकार? आमी म्हणटा देव तूं कर, तूं म्हाका बरेपण दी, तूं म्हाका सुटका दी. पूण देव दितलो ना. तेणे आमकां दिला. डोमिनियन दिला आमकां तेणे. वॉट इज द वर्ड फॉर डोमिनियन? अधिकार. प्रेज गॉड. अथॉरिटी, अधिकार दिला तेणे आमकां. कोणाचेर दिला? दर्यांतले मासलीचेर, मळबांतल्या सुकण्याचेर, आनी जें कितें सगळें आमकां दिश्टी पडटा, जे पृथ्वीचेर भोंवता तेजेर सगळ्याचेर आमकां अधिकार दिल्लो आहा. देवान आमकां दिला. आपल्या सारकी तेणें रचल्या. पूण हे स्वत आमी स्वत मानतात की तेणें आमकां आपल्या भाशेन रचल्या? तेणें तर आमकां आपल्या भाशेन रचलें जाल्यार आमचें जिवीत कशें जावपाक जाय? देवा भाशेनूच जावपाक जाय न्हू. आमकां राग, दुस्मानकाय येवंक जाता, पूण आमच्या जिवितान चड कितें बोल्लां? दुस्मानकाय. हें उतर तर आमकां खबर आहा जाल्यार आमकां आनीक राग म्हणटा तो येवचो ना. कित्याक आमकां अधिकार मनशांचेर दिवंक ना, जानवरांचेर दिला. पूण आमी मनीस कितें करता? तो मनशांचेर घेता. आमकां अधिकार मनशांचेर दिला? मनशांचो फकत आमी मोग करपाक जाय. प्रेज गॉड. सो हो अधिकार दिला तो आमी वेव्हारान घालपाक जाय न्हू, घालूंक जाय न्हू. प्रेज गॉड. सो हे इतले पासून समजलें कशें आमकां रचल्या, कोणाच्या रुपाची रचल्या, कोणें रचलें आमकां. कळ्ळें? कोणाक डावट आहा? हां ब्रदर, तुका कितें समजणी जाय? सांग. सांग, आमी सगळीं शिकतात. थँक्यू जिसस. सांग कितें आहा तें. कितें डावट आहा तुका? ना. सो आमकां कोणें रचल्या? मनशांक कोणें रचल्यान? पूण कोण तो देव? तीग जाण आहात न्हू ते. आज म्हटलां न्हू, देवान म्हणूंक ना हांव तुमकां रचता, आमी रचुया म्हटलां. आमी रचुया म्हणल्यार कळ्ळें तुका? हां, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो. हे तिगायनी मेळोन मनशाक रचल्या. आनी कोणा भाशेन रचल्या? हां, आपल्या सारकेली. सो तेज्या सारकेली. देव मोगूच, देव मोग न्हू. सो तेज्या भाशेन रचल्यार आमच्या भायर कितें सरोंक जाय? मोग भायर सरोंक जाय. पूण आमच्या भायर कितें सोदता? राग. हे उतर झाडा पासून जावन आमच्या तोंडांतल्यान फकत राग भायर सरता. प्रेज गॉड. जर तो देवान आमकां तेज्या सारकी रचल्यार आमी तेज्याच भाशेन जिवपाक जाय आमचें जिवीत. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. आनी आमकां अधिकार दिला फकत दर्यांतल्या मासलेचेर, मळबावेल्या सुकण्याचेर, आनी जें कितें पृथ्वीचेर भोंवता पळय तेचेर, न्हय मनशांचेर. पूण सैतान आमकां येता आनी कितें सांगता? तेणें तुका तो हें म्हटलां न्हू, तेका हें अहें म्हूण. कोणाक जाता? म्हाकाच जातालें. कोणाक जाता हें? सैतान येवन कोणाक तरी सांगता. सैतान येवन म्हणल्यार फिजिकली येयना, तो चिंतनांनी येता आमच्या. तो आमच्या मोतीन येता आपली चिंतनां घेवन. आनी तो आमकां ती बुद्ध दिता. तेणें तुका तो हें म्हटलां, तेका हें शिकोय येता. सारकें शिकोय लिसांव. वय न्हू. तो नाडपाक येता, पूण नाडून कोण घेता? आमीच घेता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. सो आमी कितें करूंक जाय? हेजेर अधिकार घेवंक जाय न्हू, देवाच्या उतरा प्रमाणे. न्हय मनशांचेर. मनशांक फकत आमी मोग दिवपाचो आनी कांयच ना. कोणें आमकां कितें म्हटलें पासून जाल्यार न्हू, आमी मोगूच दिवपाक जाय. पापा सदांच एक एग्जाम्पल घेता.
थँक्यू जीसस. टूथपेस्ट कितले जाणां टूथपेस्ट यूज करता घरा कडेन सकाळीं उठोन? सगळीं करता? ओके. सो ती टूथपेस्ट आमी हातीन दामली जाल्यार कितें भायर येता? टूथपेस्ट. पेस्ट येता न्हू भायर. ती आमी पांयां पोंदां घालून चिड्डिली जाल्यार कितें येता? पेस्टूच येता न्हू. तेजेर आमी उणक्यो मारल्यो जाल्यार कितें येतलें? पेस्टूच येतलें न्हू. तोहें जेन्ना मनीस आमच्या आड येता तेन्ना आमच्या भायर कितें येवपाक जाय? हां, आमच्या भायर कितें येवपाक जाय? जे भाशेन त्या ट्युबांतली फकत पेस्ट येता, तिका दामली, तिका चिड्डयली, तिजेर उणक्यो मारल्यो, तिका चेपली पांयां पोंदां घालून जाल्यार पेस्ट येता. आमकां जेन्ना आमच्या आड कोण येता तेन्ना आमच्या भायर कितें येवपाक जाय? जेजूचो मोग. मोग येवंक नाका भायर? येता काय मोग? हां, आनीक एक एग्जाम्पल घेता पापा. डोरमॅट. हें आतां डोरमॅट न्हू, दिसता न्हू. हें आमी दारा फुडल्यान घालता. कित्याक घालता? पांयां पुसपाक न्हू. मागीर पांये कसलेय पुसले जाल्यार ते म्हणटले नाका पुसूंक. कोणें आतां शेणान पांव भरलो आनी तो मनीस भितर सरता, तो पांये पुसून भितर सरतलो न्हू. ते डोरमॅट म्हणटले नाका नाका म्हाका पुशिना काय म्हणटा ना, तेजें कामूच तें न्हू. सो आमी आमच्या जिवितान जो कोण येता हो आमचेर कितें उडयता कचरो कोयर कितें उतरांतल्यान, आमी तेजेर फोकस दवरूंक जायना. आमी फकत आमच्या भायर कितें येवपाक जाय? मोग. जेजूचो मोग. प्रेज गॉड. आनी त्या मोगा खातीर तेणें आमकां आपल्या एकल्याच पुताक दिलो न्हू. आमकां खंय मेवता हें उतर? आमच्या खातीर तेणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो म्हणून. जॉन, प्रेज गॉड. जॉन 3:16. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो हिंगोर कितें म्हणटा? फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड. देवान इतको मोग केलो संवसाराचो. संवसार म्हणल्यार आख्खो संवसार. हो फकत आमी हिंगोर बसल्या पळय ती. आख्खो संवसार. दॅट ही गेव हीज ओनली सन. तेणें कितें केलें? इतलो मोग केलो संवसाराचो की तेणें आपल्या एकल्या पुताक ओपून दिलो. कोणा खातीर? म्हाज्या खातीर, तुज्या खातीर, सगल्या खातीर, आख्ख्या संवसारा खातीर. पूण संवसाराक ही खबर आहा? संवसाराक खबर आहा? देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिला म्हणून सगल्यांक खबर आहा? ना. कितलें बरें जाता आसलें न्हू आमकां हें सत खबर आसल्यार. दॅट हुएवर बिलीव्स. जो कोण सत मानता. कोणान सत मानता? इन हिम. जेजू क्रिस्तान सत मानता. शुड नॉट पॅरिश बट हॅव इटर्नल लायफ. जेन्ना आमी सत मानता जेजू क्रिस्तान तेन्ना कितें जाता? कितें फावो जाता आमकां? सासणीक जिवीत. आनी हें सासणीक जिवीत आयचें वो फाल्यांचें न्हू. हें सदां तोगता तसलें जिवीत. प्रेज गॉड. सासणीक जिवीत. आनी सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? जॉन 17:3. वॉट इज इटर्नल लायफ? जस्ट चेक नो. सासणीक जिवीत कितें तें आमकां पळय हिंगोर सांगता. एंड दीस इज इटर्नल लायफ दॅट दे नो यू द ओनली ट्रू गॉड. तूं स्वतांचो देव, स्वताचो देव. एंड जीसस क्रायस्ट whom यू हॅव सेंट. जेजू कोणें धाडला? तेज्या बापान, रायट? तेज्या बापान ताका धाडला न्हू. ओ जेजू आपल्या खोशेन येयला? ना, आपल्या बापान तेज्या बापान धाडला. कित्याक धाडला? मोग केलो म्हणून संवसाराचो. आनी जो कोण सत मानता तेणें कितें खुरसार केलां, जो कोण सत मानता ताका कितें मेवता? सासणीक जिवीत. आनी सासणीक जिवीत म्हटल्यार हें. पूण म्हाका कितें दिसतालें सासणीक जिवीत म्हटल्यार मेल्या उपरांत. कित्याक आमकां रॉंग शिकयल्लें.
एकदा मेले की सासणीक जिवीत, पूण सासणीक जिवीत आतां, नाव, एट दीस मोमेंट. And this is eternal life, that they know you. आमी देवाची वळख घेवपाक. सो आमी देवाची वळख घेतली जाल्यार आमकां दीस रात देवाच्या उतरानूच रावचें पडलें, देवाचें उतर उलोवचें पडलें, शिकचें पडलें, पोंडर करचें पडलें, नियाळ करचो पडलो. तेन्नाच आमी देवाचे सोयरी गोतीन बांदून येतले न्हू. प्रेज गॉड. फॉर एग्जाम्पल फकत सजमणे खातीर जेन्ना एक प्रपोजल येता, ओके, चेड्याक आनी चेडवाक, ती आदी पयलींच वळखतात ना न्हू. पूण दुसरे वाटेन एक चेडो आनी चेडूं मोगान आहा, ती वळखतात एकामेकाक. कित्याक वळखतात? मोग केला आनी तेंच्यांनी टायम सारला. पूण सोयरी गोतीन कितें जाता, जेन्ना आमी सोयरी गोतीक पळोवंक वयता, ते चेडे आनी चेडवाक पयले फावटी मेवता, मागीर तांकां वळख मेवता. जसो ती टायम सारता त्या प्रमाणे तेंची सोयरीगोत घडटा. तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आमचो टायम सारता तेन्ना कितें जाता, आमची सोयरीगोत वाडटा आनी आमी देवाक वळखता. सोयरीगोतीन आमकां वळख ना एकामेकाची, मोगान आहा तांकां वळख आहा एकामेकाची. कित्याक? तेंच्यांनी टायम सारला, तेंच्यांनी टायम स्पेंड केला बरोबर. जरी तर आमकां देवाची वळख जाय, जो स्वताचो देव एकूच आहा, जाल्यार आमकां कितें करचें पडलें? आमकां ती सोयरीगोत घडची पडली टायम सारून. जशी एक आवय आपल्या भुरग्या बरी टायम सारता, जल्माक येता तेन्नासून ते वाडोसर काजार जावसर, तशें आमचें जिवीत जावपाक जाय. कित्याक? स्वताचो देव एकूच, आनीक देव ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमी देवाक वळखतली जाल्यार आमकां टायम काडचो पडलो, आमकां देवाच्या उतराक टायम सारचो पडलो, देवाच्या उतराचेर नियाळ करचो पडलो. तेन्नाच आमी देवाक वळखतली, तेन्नाच आमकां तें कळटलें सासणीक जिवीत म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आतां सगळीं जाणां सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? देवाची वळख. आतां एग्जाम्पल 2 दिले तुमकां. एका हितून वळख आहा, सोयरी गोतीन वळख ना. मोगान जी कोण आहा तांकां वळख आहा एकामेकाची. तेच भाशेन देव जावन आसा मोग, आनी त्या मोगान तर आमी आमचो टायम देवाक दिलो जाल्यार आमची सोयरीगोत कितली बरी जातली. आमकां कोणाची गरज ना. आमकां उतरांतल्यान आमचे प्रश्न जे येता ते आमकां सुटावे जातले. जाल्ले आहा ऑलरेडी, पूण जशें आमी उतर शिकता त्या प्रमाणे तेंच उतर आमी आमच्या जिवितान आपणायतलीं. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमले इतले पासून? सजमले? कोणाक डावट आहा? ओ कोणाक कितें सजमणी जाय? सो आतां आमी कितें करतलीं? दोतोराचो रिपोर्ट ओ देवाचें उतर? पूण मेन इम्पॉर्टंट न्हू, आमी आमच्या हिलिंगाकूच लागून देवाच्या उतराक चिटकोन रावंक जायना. आमची सोयरीगोत बांदपाक, आमची ती देवा कडेन संबंद घडोवन हाडपाक. आतां म्हाका दिसता की जेन्ना तो म्हाका तो जेजू दिसतालो खुर्सार आनी हांव रडटाली, त्या टायमार जेजूची आनी म्हाजी सोयरीगोत वाडटाली. आनी कितले हितूनसून हांव सुटलें, भायर सरलें. हांव प्रेशर टॅबलेट घेताली. म्हाज्या वस्तूंनी करीत जाल्यार कितें जाता, भिरांत येता. पूण जशें आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां कितें येता? भावार्थ येता. रोमन्स 10:17 भावार्थ येता. 2 वर्सां फाटीं हांव प्रेशराक टॅबलेट घेताली आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान कितें तांकां कोणाचें पडलेलें ना. ना न्हू, टॅबलेटां फुगोट येता दिली बरोवन. ओके, हांव प्रेशर टॅबलेट घेताली 50 मिलीग्रॅम्स. तितली गोट नासली उतरान म्हणून ती टॅबलेट घेताली न्हू. पूण जशें म्हाका विजडम येवंक लागली, देवाच्या उतराक हांव आयकत रावली, देवाच्या जेजूच्या खुर्सार हांवें नियाळ केलो,
ते टॅबलेट म्हाका दिताले आनी ते म्हाका झेमेक घालताले. आख्खो दीस हांव न्हिदोन रावतालीं. हांव रांदनासलीं, हांव कांयच करिनासलीं. फकत म्हणटालीं म्हाका गोड येता, कित्याक ते टॅबलेट म्हाका चड हाय डोस जातालो. पूण जशें हांव देवाचें उतर, देवा जेजूचें नियाळ करूंक लागलीं, आनी तेन्ना हांवें पयली रिट्रीट केल्ली म्हाजी 7 दिसांची पुणे डॉन. थंय पासून हांव टॅबलेट घेवन गेल्ली. ब्रदर, कितले वर्सां जालीं ते हेका? 3 वर्सां डॉन आमी गेल्ले. 4 सो 4 वर्सां जालीं. हांव अदमासान सांगताली बिफोर पॅन्डेमीक. ते टॅबलेट पासून घेवन थंय गेलीं, पूण केन्ना केन्ना न्हू उगडास उरनासलेलो घेवपाक, कित्याक देवाच्या आसण्यान आसतालीं न्हू. पूण मागीर येतालें मतीन, आरे टॅबलेट घेवंक जाय न्हू, पळय आतां झॅम येता. पूण जितलो हांवें जेजूचेर नियाळ केलो, म्हाज्या आपा भितरसून म्हाका ते टॅबलेट सोडपाक म्हाका एक बरेंपण कहें येयलें. कित्याक देवाचें उतर आयकतालीं न्हू. देवाचें उतर आयकोन आयकोन भावार्थ येता. तो भावार्थ येतूगुतूच आमकां बरेंपण पळोवंक मेवता. आनी भावार्था उद्देशी आमी देवाक मानवल्लीं जाता. देवाक आमचें कांयच नाका, आमचो भावार्थूच जाय. सो तो भावार्थ आमकां दिल्लो आहा. सांसवाचे बिये येदो सगल्यांक दिल्लो आहा. पूण तो भावार्थ वाडटलो जर आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर आयकोचें पडलें ना? एकदां आयकल्यार पुरो? पोतून पोतून देवाचें उतर आयकोचें पडलें. कित्याक देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन भावार्थ येता. प्रेज गॉड. आनी म्हाका दिसता आतां 3 वर्सां जालें विदावट टॅबलेट. पळय मागीर सैतान कहो येता. थँक्यू होली स्पिरीट. 3 वर्सां पयलीं फाटीं हांव टॅबलेट सोडून म्हाज्या अंकलाक घेवन गेलें दोतोराशी. आतां तो म्हाजो डॉक्टर सेम आं, प्रायवेट डॉक्टराक मेवली हांव. त्या प्रायवेट डॉक्टरान म्हाका सांगलें कितें, तूं हें 50 मिलीग्राम टॅबलेट घेताय, तितून तुका झॅम येता. ते दोतोर काय फातर म्हणूं लागलो. आतां तो मातसो दोतोर फानी कहो. सो हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना. तेणें म्हाका 5 मिलीग्राम दिलें टॅबलेट. आनी म्हाका म्हणलें बाय, तुका हें टॅबलेट न्हू बंद करया, तूं घे थोडे दीस. आनी घेतले, फॉलोअपाक गेली. 1-2-3 म्हयने गेली. आनी मागीर जेन्ना हांव अंकलाक घेवन गेल्ली, तेन्ना तो म्हाका तूं येवंक नाय खूब टायम. हांवें म्हणलें ना, हांवें टॅबलेट स्टॉप केलें. आनी आतां म्हाका सैतान कितें सांगता, चॅक कर प्रेशर. अंकलाक म्हणून घेवन गेल्ली, तो येयलो म्हाज्या मोतीन आतां घुसपाक गोंदळ हाडपाक. सो हांवें चॅक केलो, पळयत जाल्यार हाय हा. आनी म्हाजो घोव आसलो बरोबर. सो दोतोर ताका म्हणूंक लागलो कितें, हें चेडूं तुका त्रासान घालतलें, तेजो इतलो प्रेशर वाडोन आहा. हांवें त्याच टायमार कितें केलें, जेजू तुज्या नांवान जें कितें उतर दोतोर उलयलां हांव तें कॅन्सल कोत्ता. हांव जाणा तुज्या घायांनी हांव सारकी बरी जाल्या. जोरी तर हांव एग्री जाता की म्हाजो प्रेशर वाडोन आहा आनी हांव खरेंच म्हाज्या घोवाक त्रासान घालतलीं, हांव त्रासानूच घालतलीं. आनी तो दीस ती आयज मेरेन प्रेशर टॅबलेट ना. आर्गा जेजूक. थँक्यू जिजस. सो हें कहें घडलें? उतरां उद्देशी. उतरां उद्देशी. ते उतर जावन आसा जिवे. God's word is active, alive. ते दोनूय वद्दान पाजलेले तलवारी भाशेन. जेन्ना आमी ते उतर आमच्या जिवितान आपणायता, सगळें जें सैतान घेवन येयला तेजो नाश जाता. इट डिस्ट्रॉयज एवरी योक ऑफ द इवल वन. पूण आमकां उतर नाका, आमकां बरेंपण जाय. पूण उतरांसूनच आमकां सुटका मेवता. म्हाज्या जिवितान तर हांवें खूब पळयलां. हांवें मागोन आसतना म्हाका जायते फावो जाला आनी जायत आहा आनी सदांच जातलें, कित्याक देवाचें उतर सत. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जिजस. सोजमोले ब्रदर, तुका कितें त्रास आहा कुडीन? तुका कितें कुडीन त्रास आहा तुज्या? तुका कितें दूख आहा? कितें आतां? थँक्यू जिजस. हालेलुया. इंगोर यो. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. आतां कितें आयकलां तुवें? देवाचें उतर आयकलां. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा? तूं बरो जातलो म्हणटा? जालो. व्हेरी गुड. देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या घायांनी तूं सारको बरो जालो. तूं स्वत मानता?
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Life of Jesus is flowing in you right now. Life of Jesus. Life of Jesus. Every pain is destroyed on that cross in the name of Jesus. Thank you, Lord. He set free completely. Every infirmity come out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Life of Jesus is flowing in him right now. Life of Jesus. Every organ, every tissue of his body is functioning the way you created, Lord. And there is no malfunction. Thank you, Jesus, for your word is so true, Lord. It's faithful, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Life of Jesus. Life of Jesus is flowing in you. Life of Jesus. Life of Jesus is flowing in you. Life of Jesus. Life of Jesus is flowing in you. Life of Jesus. Life of Jesus. Life of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By your wounds, by your stripes and wounds of yours, Lord, he's completely set free in the name of Jesus. Every infirmity is out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Life of Jesus is flowing in your hand right now. Life of Jesus. Life of Jesus is flowing in your hand. Life of Jesus. Life of Jesus is flowing in your hand. Life of Jesus. You're set free completely in the name of Jesus. You're set free completely in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this child of yours. This is the child of the Most High God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for touching him and filling him with your love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He's set free completely in the name of Jesus. Thank you, my Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Atu ergal. Thank you, Jesus. Hallelujah. तुवें ब्रदर कितें केलें जेन्ना तूं आयकतालो देवाचें उतर जेन्ना हांवें म्हटलें देवाचें जेजूचें मरण खुर्साचेर तेन्ना तुका टच जाल्लें करेक्ट थँक यू जीसस बस 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 बँड दुखतालें आतां दूख आहा आर्गा जेजूक आनी दूख ती येवची ना थँक यू जीसस आर्गा तुका जेजू हालेलुया 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 लॉर्ड आणि म्हाका एका देवान हाडलाय थँक यू जीसस देवान म्हाका गेली आर्गा तुका जेजू केन्ना हांव बरो जातलो काय म्हणून आर्गा तुका जेजू हालेलुया आतांच बरो केलो जेजू म्हाका जेजून तुका आतां बरो केला हें तुका आतां दिसती पडलां पूण तुका 2023 वर्सां पयलीं तुका जेजून सुटका दिल्या तेज्या गायांनी बँड कर थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज गॉड हो जावन आसा देवाचो मोग तेणें कितें केलें फकत तो उतर आयकतालो आनी तें मानून घेतलें तेणें आनी पवित्र आत्मो सारको जाणा कोणाक कितें जाय पळय तें ही जी उतरां आमी हिंगर उलयता ती आमची उतरां न्हू तोच आमकां उगडास कोत्ता तोच ती उतरां आमच्या तोंडांसून भायर काडटा प्रेज गॉड हालेलुया आनी कोणाक कितें दूख बी आहा कुडीन थँक यू जीसस हालेलुया थँक यू जीसस
Hallelujah. Thank you, Jesus. Brother, Adamus. Praise God, brother. Praise God. देवा कारगा जेजू कारगा तुका कितें आता लागू नाही चलो नाही ना तुवें आतां आयकलाय न्हू शिकोण कितें आयकलें ऐका ना जाय देवा उतरां दे जेजू तुका बरो कोत्तलो हय म्हाका गॅरंटी आहा त्या पावत येयलो हांगा ना बरो कोत्तलो हय दिसता म्हाका कोत्तलो हय 1 Peter 2:24 घाल देवाची उतराची सोजमणी घेवया हिंगर कितें म्हणटा ही हिमसेल्फ बोर आर सिन्स इन हीज बॉडी जेजून आपले कुडीन सगळे तुजे कोश त्रास खी घेतले आपले कुडीन घेतले दॅट वी मायट डाय टू सीन आमी पातकाक मरपा खातीर आनी तूं जियोवपा खातीर नितिवंतपणा खातीर जेजू जावन आसा नितिवंतपण बाय हीज वुंड्स यू हॅव बीन हिल्ड तेज्या गायांनी तूं बरो जाला म्हणटा जाल्या पूर्ण मागता हांव. तूं मागिना काय जाल्या पुरो जेजूचे देवाचे उतर म्हणटा तूं जालो म्हणून तूं आतां कितें स्वत मानता तूं जातलो वो तूं जालो म्हाका जाता अशें दिसता थी म्हणटा कितें देवाचें उतर कितें म्हणटा जालो हय तूं कितें म्हणटाय जाता दिसता म्हाका तुका दिसता कहें तुका दिसता तें तूं तुज्या प्रमाणे चिंताय पूण देवाचें उतर स्वत न्हू हय देवाचें उतरा वयर आनी उतर हा आमचें उतर आनी चलता हें उतर आमी जें कितें शिकल्या इतलें वर्सां देव कोत्तलो दिसता ती संवसारी उतरां पूण देवाचें उतर म्हणटा तेज्या गायांनी तूं बरो जालाय जाल्या पूर्ण मागता हांव. तूं मागिना काय जाल्या पुरो म्हणून देवाचें उतर म्हणटा जालो तूं स्वत मानताय तूं जाला म्हणून हा हय जालो म्हणून स्वत मानताय स्वप्नांत जालोय हय दिसता म्हाका फ्रेज गॉड थँक्यू जीसस तुका हूंय दुख आहा पांयांनी पांय ते चलो नाही ना आमकडे दांडी घेतल्या थँक्यू जीसस जेजूक पळय खुर्सार टर्न जा मातसो हय जेजूक खुर्सार पळय जेजूक खुर्सार पळय जेजून तुजी दूख आपल्या कुडीन घेतल्या 2023 वर्सां पयलीं ही दूख तुका जाता ती तेणें ऑलरेडी घेतल्या पूण जे मेरेन तूं स्वत माननाय की तेणें घेतल्या म्हणून ती दूख तुका दिसती पडटली वो तुका तुज्या आंगान तुका फील जातलें पूण जेन्ना तूं एक डिसिजन घेताय की जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालाय म्हणल्यार तूं बरो जालाय थँक्यू जीसस जेजू तुका बरो कोत्तलो हय ओ केला कोत्तलो थँक्यू जीसस केला ओ कोत्तलो कोत्तलो देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें कोत्तलो पयस ना देवाचें उतर पळय स्क्रिनीर पळय कितें म्हणटा केला जे मेरेन तूं तुजें मन बोलदिनाय तूं जालोय बरो म्हणून तुज्या तोंडानसून तें उतरूय भायर सोदचें ना की तूं जालोय बरो तुजें मन फकत हा तूं तुका दूख जाता आनी देव तुका बरो कोत्तलो ती जावन आसा फट पूण देवाचें सोत जावन आसा की जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालाय प्रेज गॉड तुवें स्वत मानपाक जाय की तूं जेजूच्या गायांनी बरो जालाय जालो जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो म्हूण जेजू तुज्या गायांनी तुज्यानी गायांनी हांव सारको बरो जाला सारको बरो जाला. जेजू तुज्या गायांनी तुज्यानी गायांनी हांव सारको बरो जाला बरो जाला. जेजू दोळे दाप आनी जेजू खुर्सार नियाळ कर जेजून सगळे पळय आपले कुडीन घेतला तुजी दूख तुज्या पांयाची दूख तुज्या बेणाची दूख तुज्या तकलेची दूख तुज्या बुजाची दूख तुज्या हातीची दूख सगळी दूख जेजून आपल्या कुडीन घेतल्या आनी आयज हो काल घेवंक ना 2023 वर्सां पयलीं घेतल्या म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव सारको बरो जाला जेजू तुज्या गायांनी हांव 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 बरो जाला आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू
वंदन तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. तुज्या गायांनी हांव सारको बरो जाला. प्रेज गॉड. आतां पळय चलोन पळय, तूं जालोय बरो म्हणून तूं स्वत मानताय न्हू. चल वावरतान स्वत मान. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. लायफ ऑफ जीसस इज फ्लोईंग इन हिम. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ऑल ग्लोरी टू गॉड. देवाक महिमा. प्रेज गॉड. टाइम अप. थँक यू जीसस. सो सगळ्यांनी पळयलां न्हू आतां देवाचें उतर कशें काम करता. कशें आमी तें उलोवपाक जाय. आमी उलयना जाल्यार कांय जायना. जे भाशेन देव उलयलो उजवाड जावन दी आनी उजवाड जालो तशें आमच्या जिवितान खंय कावोक आहा थंय आमी उलोवपाक जाय. आनी तें उलयतलो जाल्यार हो उजवाड जाय. तें जावन आसा देवाचें उतर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. सो आमी स्टॉप करया हिंगोर. निमाणें मागणें करया. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हे घोडये खातीर जो नियाळ तुज्या पुताचेर जेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना सगळें आमच्या जिवितांत जें कितें आहा तें आमकां सोडून वचोंकूच जाय. कित्याक तुज्या पुतान तें आपल्या कुडीन घेतलां सगळें आनी तेज्या घायांनीच आमी सगळीं बरीं जाल्या. आनी येद्या वखदार जी कोण हिंगोर हाजीर आहा तांकां कितें त्रास कुडीन कितें आहा दुयेंस आहा तें सेम अनॉयंटींग सेम माखणी देवाची येद्या वखदार जेजूची माखणी त्या वखदार तुमकां हात लायता आनी जेजूच्या घायांनी तुमी सारकी बरी जाल्या. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता. आमेन. 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 प्रेज गॉड. थँक यू.